बसकेत सगळ्या राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री हाजीर आसात। या बसकेत जायत्या महत्वाच्या विषयांचेर खोलायेन चर्चा जावपाची शक्यताय आसा। जीएसटी काउन्सिलाची 52वी बसका पोरू 4 ऑक्टोबराक जाल्ली। राज्यात दिसाक 1 ते 2 नवे डायलिसिसाचे दुयेंती मेळपाक लागल्यात ही हुस्क्याची गजाल आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। मारियो सिकेरा हांणी बरयल्ल्या रोड मॅप टू लॉन्जिटिविटी या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्या वेळार ते उलयताले। हे वेळार पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, पुस्तकाचे प्रशासक शंतनू रे चौधरी हाजीर आशिल्ले। आहाराचेर नियंत्रण दवरपाची गरज मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना उक्तायली। योग्य आहारा वांगडाच व्यायाम आणि योग गरजेचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना सांगले। एक तरी पेशंट जो आसा पयली इट शिफ्टिंग फॉर द डायलिसिस एकटो तरी डायबिटीक जाल्लो मनीस एक दिसांतल्यान एकटो हो एकदा डायबिटीकाचेर एक किंवा दोन हे जायत आसता। ज्या पद्धतीची डायलिसिस सेंटर्स गोंयांत वाडपाक लागला म्हणजे हांव म्हणटा भंय दिसपाक लागला, भिवपाचें ना म्हणटालो बट भंय दिसपाक लागला। इट्स व्हेरी मच वरी फॉर गोंयकारां खातीर। इट डिपेंड्स अपॉन वॉट यू ईट आणि वॉट यू डू ह्या दोन गजालीचेर आमी सातत्यान बरें खातले बरें मारतले आनी म्हणटले मागीर पळोवया अशें जावचें ना। तशें जाल्यार दोनूय गोश्टीचेर कंट्रोल जाय पडटलो, खावपाचेर आनी मारपाचेरूय बी। आनी त्याच बरोबर आमी डे टू डे ज्या पद्दतीन प्रॅक्टीस करतले ताजेर इट इज पॉसिबल आसा। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उजो पालोवपी दळा खातीर नव्या अग्निशमन वाहनांक बावटो दाखोवन दळांत आस्पावन घेतली। ह्या वाहनांक लागून अग्निशमन दळाची क्षमता आणि तयारी वाडटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। स्पर्धात्मक परीक्षांनी जावपी गैरव्यवहार आणि अनियमितताय आडावपा खातीर केंद्र सरकारान खर कायदो लागू केला। ह्या कायद्यात गुन्यांवकारांक चडांत चड 10 वर्सां बंदखण आणि 1 कोटी रुपया मेरेन दंडाची तरतूद आसा। ह्यो तरतुदी आयज सावन लागू जाल्यात। भौशीक परीक्षेत अयोग्य माध्यमांचेर प्रतिबंध विधेयक 2024 हे लोकसभेन 6 आणि राज्यसभेन 9 फेब्रुवारीक संमत जाल्ले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 12 फेब्रुवारीक ह्या विधेयकाक मान्यताय दिवन ताचे कायद्यात रुपांतर केल्ले। केंद्रीय भौशीक सेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA, रेल्वे तशेंच बँकिंग भरती परीक्षा अशा वेगवेगळ्या भौशीक परीक्षांनी जावपी गैरव्यवहारांचेर आळाबंद घालपा खातीर हो कायदो आसा। केंद्र सरकारान तूर डाळ, चणे आणि काबुली चण्यांच्या सांठोवपाच्या मर्यादेचेर निर्बंध घाल्या। होर्डिंग आणि बेकायदेशीर वावर आडोवपा खातीर आणि गिरायकांक फावो त्या दरात दाळी मेळच्यो हे खातीर हे पावल उबारला अशें सरकारान सांगला। गिरायक वेव्हार, अन्न आणि भौशीक वितरण मंत्रालयान हे संबंधी आदेश जारी केला आणि तो सगळ्या किरकोळ विक्रेत्यांक, ठोक विक्रेत्यांक, व्हड साखळीतल्या विक्रेत्यांक, गिरणी व्यावसायिकांक आणि आयातदारांक लागू जाता। ह्या आदेशा प्रमाण ठोक विक्रेत्यांक आणि व्हड साखळी दुकानांक 200 मेट्रिक टन, विक्रेत्यांक आणि किरकोळ दुकानांनी 5 मेट्रिक टन मेरेन सांठो करपाक मेळटलो। हो सांठो निर्बंध 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन लागू आसतलो। मालपे पेडण्यां राष्ट्रीय महामार्गावेल्या रस्त्याच्या कुशीक बांदिल्ली संरक्षण वणत कोसळून पडली। नशिबान एक गाडी वाटावली। इतले मजगती पेडणे तालुक्यात पावसाक लागून व्हडा प्रमाणात पडझड जाल्या। सरमले हांगा एका शेडीचेर सावरीचे झाड पडले जाल्यार कोटकर वाड्यार रस्त्यार झाड पडले। ओशालबाग, धारगळ हांगा रस्त्यार माड पडलो जाल्यार न्हयबाग हांगा घराचेर पिपळाचे झाड पडले। तासरवळणे आणि पारसे हांगा रस्त्यार झाडां पडली। तोरशा शेडीचेर आंब्याचे झाड पडले। रातभर काम करून अग्निशमन दळाच्या जवानांनी रस्त्यार आणि घरार पडिल्ली झाडां कापली। भारतीय एअर कार्गो फोरमाचो गोंय विभाग काल सुरू जालो। हे वेळार फोरमाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल शर्मा, फोरमाचे गोंय विभागाचे अध्यक्ष ठाकूर पुरुषोत्तम सिंग, GIDCचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रविमल अभिषेक, IAS अधिकारी स्वेतिका सचन, असोचेम गोंय मंडळाचे अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकर, मुखेल विमान कंपन्यांचे कार्गो मुखेली आणि थळाव्या लॉजिस्टिक कंपन्यांचे CEO हे वेळार हाजीर आशिल्ले। राज्यात लॉजिस्टिक आणि कार्गो उद्देगांक उर्बा दिवपाक वावर करतले
अशे फोरमाचे गोय विभागाचे अध्यक्ष ठाकूर पुरुषोत्तम सिंग हांणी सांगले. Is roughly around 300 tons currently in terms of air cargo, which means domestic imports, exports put together. But that's on the back of lesser capacity available. We only have a handful of airlines currently working. But with the new airports coming in, more and more airlines are showing interest to operate from here. The catchment area, if we look at, the southern part of Maharashtra, some of the northern part of Karnataka, some of the western part of Karnataka, there's a massive amount of manufacturing that happens there. So there's a big catchment of the area of roughly around 40,000-45,000 tons. आज बाबा अमरनाथाची पहिली पूजा जाली. जम्मू काश्मीराचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी पयले पूजेत व्हर्च्युअल पद्दतीन वांटो घेतलो. अंदू वर्सा 29 जून सावन अमरनाथ यात्रा सुरू जाता आनी 19 ऑगस्टाक तिचो समारोप जातलो. श्री अमरनाथ पवित्र गुफेत भगवान शंकरान माता पार्वतीक अमरत्वाची काणी सांगिल्ली अशें मानतात. आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई. 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे. श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं. पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है. सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है. पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है. रेडियंट स्पोर्ट्स क्लबान फोंड्या खेळा संकुलान राज्य बॅडमिंटन रँकिंग सर्त आयोजित केल्या. काल ह्या सर्तीचे उक्तावण जाले. ही सर्त फाल्यां मेरेन चलतली. गोय बॅडमिंटन संघटनेच्या पालवान आयोजित केल्ल्या ह्या सर्तीत 275 सर्तकांनी वांटो घेतला. विनायक कामत हांणी ह्या सर्तीविशीं अदीक म्हायती दिली. This tournament will be played for 3 days from 21st to 23rd, and we have got around 275 entries in 16 events. The main motto behind organizing this tournament, particularly in Ponda, because Ponda has produced 3 international players, that is, one is Anushka Kuvelkar, then Anura Prabhudesai and Pranjal Chimulkar. So they have all played international tournaments, and 2 of them have represented India. Now the committee which is formed here newly, headed by Naved Tahsildar, Jayawant Saraf, and the main well-wisher of this particular committee and man behind, actually you can say force behind this particular tournament, is Mr. Chetan Bhatekar. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.